The top 10 headlines are brought to you by कायम चूरन आपकी खुशियों का साथी. सुलेमाना घेऊन पळ काढपी कॉन्स्टेबल अमिताच्या जामिनाचेर शेनवारात सुनावणी. तपासात सहकार्य करीना पुलिसांचो विरोध. हजरताची कस्टडी वाढली. धारगळे सन्मानाक हायकोर्टाचो बावटो. अटीखर ट्राफिक सावंड पोल्युशनाची जबाबदारी आयोगाची. सरकार म्हणटा इव्हेंटा आड थाराव घेवचो खंय ग्रामसभेक अधिकार ना. आंबेडकराविषयी वक्तव्या वयल्यान संसदे भायर बीजेपी आड एनडी आघाडी. खासदार राहुल गांधीचेर FIR. कामकाज बुडले. गोंयचे ST आरक्षण बिल हुमकळ्ळें. पेडणे आमदार आड बीजेपी. सरपंचाचे कदेलेक चढाओड. चांदेल सरपंचाचेर अविश्वास पंचाक उखल्लो. थाराव हाडूंक सांगपी खंय आमदार. थाराव बरगाळ्ळो. म्हापशें मरोड एका हॉटेल रिसेप्शनिस्टाक सुरी हल्लो. रिसेप्शनिस्ट संदेश पाडलोसकार. GMC हल्लेखोर स्वानंद कसबेक 7 दिसाची पुलीस कस्टडी. गोंयचे दर व्यक्ती उत्पन्न राष्ट्रीय PCI परस 3 पट मायज. बेकारी हुस्क्याची हिरवळ राखात. इलेक्ट्रिक गाडयो वापरात. नीती आयोगाच्या आदल्या CEOचो सल्लो. धारबांदोडा पेडक्यात 2 स्कूटरी आणि ट्रकाचो ॲक्सिडंट. हरियाणाचो 19 वर्साचो तरणाटो सोंपलो. गोंय भोंवडेक आयिल्लो. 2 जाण जखमी. दोगूय हॉस्पिटलांत. मुंबई गेटवे ऑफ इंडिया वयल्यान एलिफंट वटेन वचपी प्रवासी बोट. नौदळाच्या स्पीड बोटीचो अपघात. 13 जाण सोंपले. 97 जाणांचो जीव साल्वार. जयपूर भानक्रोटा वाठारात केमिकल भरिल्ल्या ट्रकाचो भीषण स्फोट. 11 जाण लासून सोंपले. भोंवतडेच्यो गाडयो लासून काबार. रशिया युक्रेना बरोबर तडजोड करूंक तयार आसा. युक्रेन रशिया झुंजा विशीं अध्यक्ष पुतिनाचे म्हत्वाचे वक्तव्य.